ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक आमी शिवजयंतीचो उत्सव हाका मनोवपाचो ठरयल्लें आसा वर्ष पद्दती प्रमाणे। आणि हो कार्यक्रम जो आसतलो तो सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातलो, तो सांजवेळा 5 पर्यंत चलतलो। आतां सकाळी आमचो फॉर्मल औपचारीक असो प्रोग्राम आसतलो। त्या कार्यक्रमात सकाळी फुडें येयल्या उपरांत आमचे शिवाचे म्हणजे शिवाजीचे जे पुतळो आसा त्या पुतळ्याक मुखेल सोयऱ्याचे हस्तुकी हार घालतले। तेजे उपरांत सभागृहांत आयल्या उपरांत तेंचे सगळ्या मानेस्तांचें स्वागत जातलें। स्वागत जाल्या उपरांत आमचो एक प्रमुख वक्ता आसतलो जो शिवाजीचेर आनी शिवाजीच्या चरित्राचेर आनी आदर्श आयच्या पिळगेक कशे फायदेशीर ठरूं येता हाचेर स्पेशली कोल्हापूरच्यान एक आमचो प्रमुख वक्ता आसतलो, तेजें एक अर्दवराचें भाशण आसतलें। तेजे उपरांत आमचे जे समाजाचे कर्तृत्ववान अशे जे कलाकार आसूं दी किंवा समाजा खातीर वावुरपी जे आसूं दी अशे युवा आनी ज्येश्ठ मेळोन 20 जाणांचो सत्कार आसतलो। ह्या सत्कारा बरोबर आमी थारायलां की आमच्या ह्या समाजाक गेलीं कितलींशीं वर्सां जें कार्य करून ही जी हांगा इमारत उबी आसा ती उबी करपा खातीर किंवा हो जो जागो आसा परिसर आसा तो मेळोवन दिवपा खातीर ज्या मनशान कार्य केलें तें आपले आदले समाजाचे अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रकांत चोडणकर हांचो ह्या वेळार आमी समाज भुशण पुरस्कार दिवन तांकां आमी सन्मानीत करतले असोय निर्णय आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान घेतिल्लो आसा। संघटना ही मजबूत आसची म्हणून आमी केंद्रीय कार्यकारिणी समितीन बरो निर्णय घेतला की जे आमचे 12 तालुके आसा ते 12 तालुक्यांनी आमी समिती स्थापन करपाचे, काही मेळावे घेवपाचे हे आमी ठरयिल्लें आसा। तशेंच आमी गांवागांवांत आमचे समिती स्थापन करतले।